वेंचणुकेच्या वर्सात सरकारान बजेटांत फक्त मता खातीर घोषणा केल्यात। बजेट 50% पासून चालीक लागपासारके ना म्हणून दिवचलचो अपक्ष आमदार नरेश सावळ उलयला। पावसाळी अधिवेशनात बजेटीवेल्या चर्चेत सरकाराचो कारभार एक्सपोज करतले म्हणून सावळ उलयलो। लोकांनी सरकाराच्या घोषणांक बळी पडचे न्ही म्हणून सावळ दिवचले मिडिया कडेन उलयलो। इलेक्शन दोळ्याफुडें दवरून आनी लोकांक एट्रॅक्ट करपाक आमी हें दिलें, आमी तें केलें म्हणून सांगपाक बेश्टेच लोकांक फटोवचें न्ही। तुमी कितले दीस बंडलां मारतले, कितले दीस फटयतले? हें बजेट जें केलां पळय तें फक्त घोशणा। हें बजेट चालीक लागपाचें न्ही। आतां पर्यंत बजेटां जितली केल्या पळय ती 50% चालीक लागल्या। तेचेर डिटेल डिस्कशन जातलेंच। त्या डिटेल बजेटान व्यवस्थित आमचो सहभाग आसतलोच। समस्त गोंयकाराच्या दोळ्यान धूळ फेकपाचें हें काम केल्लें आसा। लोकांनी हेच्या पासून सावध रावपाची गरज आसा। सरकाराने सावधगिरीने काम करपाचें आसा। शेवटी ज्यो बऱ्यो वायट ज्यो गजाली आसा पळय तेका सरकार जबाबदार। गोंयच्या आनी भायल्या नुस्तेकारांच्या वास्को राती पेटले। भायले नुस्तेकार कदंबा बस स्टँडार नुस्तें विकतात। बाजारात नुस्तें विकतल्यांक गिरायक जायना। तिडकल्ल्या गोंयच्या नुस्तेकारांनी बस स्टँडार बशिल्ले नुस्तेकारांचें नुस्तें काडून उडयलें। कांय जाणांक थापटायलें। तांचेर एक्शन घेवची म्हणून प्रकरण सरकार कडेन पावोवन जालें, कांयच जायना। आतां नुस्तेकारच कितें तें करतले म्हणून भाशा करतात। कदंबा बस स्टँडार गेलोली ती तांकां धांवडावपा लागून गेलोली। ही आतां फॉर्टिकल्चर गाडी येयसान ही गाडी चड नुस्तें न्हिकूंक लागले। गव्हर्मेंटा गाडयां लागून आनी सुबेज गाडी येयल्या आतां। भायली गाडी होय आमची ओन गाडी म्हणटाय ते नुस्तें हिकूंक वयताय ते। आनी बाजारान कितें करपाचें आमी? कडेन आमी लेटर दिलें म्हणजे हें बंद कर म्हणून, आमकां बाजारां मार बसता म्हणून। आतां तें एक्शन तर घेयनाय जाय तूं। हेज्या मुखार कितें करपा जाय तें आमी करतलीं। कोणेच आमचें एक्शन घेयलो ना अजून देखून तेंचें। वाडे विकतात तेका सोडटा, सांजचे विकतात सकाळी विकतात तेका सोडटा, चिकली विकतात तेकाय सोडटा। आमकां येवन धरता बाजाराचे बोटीकाराचे आनी 10,000 नुस्तें हाडटा। आतां नुस्त्याचे वय येले हमजर प्लेन घालून गेले थंय तेजे कायदो तेंचे नुस्तें कोणी हात लावूंक ना। 10 वर्सां नुस्तें विकतात ते मनशाकूच होयना ते भाशेन नुस्तें व्हरता आनी मनशाकू मारले ते। बाजाराचे लोक येले आणि आमचे सगळे नुस्तें घेऊन गेले आणि आमकां बी खूप मारले ते आणि ऍसिड बी घाले आमच्या वयल्यान। नुस्तें गेले ते गेले न्हू, हे सगळे हाडून आमच्या आंगार घालतात। इतल्यानी खबराची हांगा सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।